हालेलुया. पुनर्जीवन जाल्लो जेजूची शांती तुमचे सोबे आसूं. जेजून मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत 40 दीस जायत आयल्या. गेल्ल्या 40 दिसान आमी आयकतांव कशे भाशेन जेजून आपली परगोटणी शिसांक केली आनी कशे भाशेन तो तांकां देवाचे राजाचे सोत शिकयलो. जेजूचो स्वर्गात चडपाचो दिसार मार्कू सांगता कशे भाशेन जेजून आपल्या 11 शिसांक शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक परगोटूंक थारायलें. शुभ वर्तमान न्हय फकत मनशाकुलाक पूण आख्ख्या संवसाराक. जेजू म्हणटा की ताचे शीस आत्म्याचे शक्तीन भरोन व्हडल्या मिलोग्र्यो करतले. हें न्हय फकत पाद्रीक व धर्मोपदेशकाक. जो कोण जेजूचो शीस जाता तांकां ही पदवी मेळटली. तुज्यान आनी म्हज्यान करूंक जाता. आमी पिडेस्तांक पेकोवणी दिवंक शकता, सोयतानाक काडूंक शकता आनी विचित्र भासांनी उलोवंक शकता. आमकां फकत जाय भावार्थ. जेजूची कोरणी मनान धरून आमच्या वाट्यार सगळे पिडेस्तांक, दुर्बलांक आनी कोश्टलेल्यांक शांती आनी पेकोवणी दिवया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.